हांव आशा करता की तुमी सगळीं बरी आसतली। तर आयज आमी तळया रेशाद मसाल्यान भरिल्ले बांगडे। रेशाद मसालो स्टफ करून तळिल्ले बांगडे खूप रुचीक लागता। चला तर करया। 3 मोठे बांगडे हांवें उजरोवन बरे धुवन घेतले। मसालो स्टफ करपाक तांकां अशे स्लिट्स मारून घेवंक जाय। बरे खोल अशे चीर मारून घेवंक जाय। अशे वयल्यान पासून बारीक बारीक कात्रे घालून घेता। आता हातून रुचीपुरते मीठ आणि अर्दो टीस्पून हळदीचो पिठो घालून बरे मिक्स करून घेता। हे बांगडे आमकां 15 ते 20 मिनिटां मॅरिनेट जावपाक कुशीन दवरूंक जाय। एक बारीकसो कांदो सोलून हांव उजारूच बरो भाजून घेता। आता रेशाद मसालो तयार करपाक आमकां जाय 13 ते 15 कश्मीरी मिरसांग्यो, 3 ते 4 टेबलस्पून माडाचे इनाक कोकोनट विनेगर, अर्दो टीस्पून जिरे, एक मार्बल साइज आमटाण, 4 लवंगा, अर्दो इंच आले, 8 ते 10 लसणीच्यो पाकळ्यो, 1 ते 2 टीस्पून सुमारान माडाचे गोड। माडाचे गोड ना जाल्यार आमचे जे नॉर्मल गोड असता ते वापरले जाता, ना जाल्यार अर्दो टीस्पून साखर पासून वापरले जाता। 8 ते 10 मिरयां, 1 इंच तिखी, अर्दो टीस्पून हळदीचो पिठो। हे सगळे मसाले हांव मिक्सराच्या आयदनान घालून घेता। भाजिल्लो कांदोय बीन घालता। कोकोनट विनेगर आणि मीठ घालून हे सगळे बरे बारीक वाटून घेवंक जाय। हो पयात आमचो रेशाद मसालो तयार आसा। हो मसालो तयार करून तुमच्या फ्रिजीन पासून दवरले जाता। बांगडे आता बरे मॅरिनेट जाल्ले आसा। रेशाद मसालो सगळ्या बांगड्यांनी बरो स्टफ करून घेवंक जाय। हो पयात असो बरो स्टफ करून घेवंक जाय। भायल्यान पासून बरो कोट करून घेता। हे पयात हांवें सगळ्या बांगड्यांनी आता मसालो भरून घेतला। हे भरिल्ले बांगडे हांव रव्यान कोट करून घेता। रेशाद बांगडो रवो लायन आसतानी पासून भाजूंक जाता, पूण रवो लायल्यार बरो कुरकुरीत भाजता। हे पयात असो रव्यान कोट करून घेवंक जाय। तवो तापोवन चमचोभर तेल घालून घेतले। एक एक करून हे सगळे बांगडे तव्यार घालून घेता। सायडीकच्यान 1-2 चमचे आनीक तेल सोडटा। लो टू मिडियम फ्लेमीचेर बांगडे बरे गोल्डन ब्राउन जायसर भाजून घेवंक जाय। एक सायडीन बरे भाजले तशे परतून घेता। दुसऱ्या सायडीन बीन 1 ते 2 चमचे तेल सोडून लो टू मिडियम फ्लेमीचेर बरे कुरकुरीत भाजून घेता। आता मातशे अशे उबे करून सायडीकच्यान बीन भाजून घेवंक जाय। रेशाद मसालो घालून स्टफ केल्ले बांगडे आता बरे भाजले। वयल्यान लिंबू पिळून या रुचीक अशा बांगड्यांचो शीत हुमणा वांगडा आस्वाद घेवचो। रेशाद मसालो भरिल्ले बांगडे खूप रुचीक लागता। नक्की ट्राय करून पयात। व्हिडिओ आवडलो जाल्यार एक लाईक करात आणि चॅनलाक सबस्क्राइब करपाक विसरू नका। हांव तुमकां परत मेळटा अशीच एक रेसिपी घेवन। तो मेरेन थँक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।